15/2/2025 ह्या दिसा म्हणजेच काल सांजच्या वेळाचेर एक ताळगाव बोरभाट हांगासर ताळगाव हांगासर एक बॉडी सांपडली आनी ती सुद्दां 60 वर्षीय एक डॉक्टर, तो डॉक्टर आयुर्वेदीक डॉक्टर अशी आमकां म्हायती मेळटा। आनी ह्या डॉक्टराचें नांव जावन आसा तें म्हटल्यार फ्रँकलिन दास हें जें नांव आसा। आनी हो फाटले म्हणजे हरशीं रावपी तो तामिळनाडू हांगासरलो आनी तो फाटले 6 म्हयने जाले बोरभाट तालिगांव हांगासर म्हणजे भाड्याचे जे फ्लॅट आसता तातूंत एकटोच रावतालो, ताचे वांगडा कोणूच रावनाशिल्लो, एकटोच तो रावतालो आनी ताका 60 वर्सां आशिल्लीं। आनी काल जेन्ना पुलिसांक म्हायती मेळ्ळी तेन्ना इमिजिएटली पुलीस त्या म्हणजे घडणूक स्थळाचेर वचून तांच्यांनी ही जी बॉडी आसा ती पळयल्या उपरांत ताका भरपूर म्हणजे वास येतालो अशी सुद्दां आमकां पुलिसांनी म्हायती दिल्या। आनी खंय तरी ही जी बॉडी आसा ती एक 2-3 दीस ती बॉडी जी आसा ती रुमान तशीच उरली, कारण तो एकटोच रावत आशिल्ल्या कारणान म्हणजे ताचे रुमान कोणूच वचनाशिल्लो। आनी जेन्ना तेंच्या जे भाड्यान रावपी जे फ्लॅटा सकयल किंवा तांचे सायडीक रावताले तेन्ना पुलिसांक जेन्ना तांच्यांनी कळीत केलें ताच्या उपरांत थंयसर घडणूक स्थळाचेर पुलिसांनी वचून ती बॉडी जी आसा ती आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर इमिजिएटली तांच्यांनी धाडून दिलेली आसा। आनी फुडलो जो तपास आसा तो सुरू आसा।